मडगावचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें आपल्याक विश्वासान घेनासतना मडगाव नगरपालिकेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोप करीत आपूण येता त्या सोमारा राजीनामो दितलो अशें विधान केलां. आपल्या हायकमांडा कडेन मतभेद आशिल्ल्याचें ताणें म्हणलां. हे विशीं आमदार दिगंबर कामत हांकां विचारल्यार ताणें आमचे मदीं कांयच मतभेद ना अशें म्हणलां. इतले मजगतीं शिरोडकार हांचो राजीनामो सध्या राजकीय वर्तुळांत चर्चेचो विशय थारला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें आपूण रिजायन जाता अशें म्हूण सांगलां. गोमंतक टीव्हीन ताका फोन केलो तेन्ना ताणें सांगलें आपल्याक म्युन्सिपालिटीची कामां करता आसतना कॉन्फिडन्सान घेतलो वतना आनी आपल्या हायकमांडाचे मातशे संबंद बिगडिल्ले आसात, कारण ते आपल्याक सांगनासतना आपल्या काळखांक दवरून कांयशी कामां करतात. ते आमी गोमंतक टीव्हीन दिगंबर कामतीक मडगांवच्या आमदाराकय फोन केलो जाल्यार तांणी सांगलां आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना आनी जी कितें आसा डिफरन्स जरी आसले दामोदर शिरोडकाराक जर आपल्या बद्दल दिसता की आपण ताका काळखांक दवरला जाल्यार ते येणाऱ्या दिवसांक रोखडेच आमी सोडयतले आनी तातूंत भितर आमचे भितर कांयच वायटपण ना हें तांणी सांगिल्लें आसा. हाजे पयलीं जेन्ना नगराध्यक्ष म्युन्सिपालिटीच्यो इलेक्शनां जाल्लीं एक 3 वर्सां पयलीं तेन्नाय दामोदर शिरोडकाराक जेन्ना बायपास केल्लो आनी विजय सरदेसाय ग्रुपाक चेअरमॅनशीप दिल्ली तेन्नाय दामोदर शिरोडकारान अशीच हें केल्लें की आपूण आपल्याचेर अन्याय जाला आनी आपूण हो ग्रूप सोडटलो, पूण ते बरोबर रावले. आतां मडगांवकाराचें लक्ष लागून आसा की सोमाराक खरो दामोदर शिरोडकार रिजायन जातलो काय ही पयलींचे भशेन एक पोकी फुगटी जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर.